मिना खणी केन्ना सुरू जातली असो प्रश्न केल्यार मुख्यमंत्री फकत आयज आनी फाल्यां करता, पक्की तारीख दिना अशें विरोधकांचें म्हणणें आसा। गोंयची मिना खणी ह्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यात सुरू जातली। 9 ब्लॉकांक लिजा दिल्यात आनी खणी सुरू करपाची प्रक्रिया तांच्यांनी सुरू केला। 3 ब्लॉक पयलीं सुरवात करतले आनी सरकाराक ते डायरेक्ट सुमार 300 कोटींचो महसूल जोडून दितले। डंप पॉलिसी ऑगस्ट म्हयन्यात पुराय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। Resumption of mining. And Speaker sir, एक time bound schedule कर for starting mining in Goa. ना जाल्यार कितें जाता, मुखेलमंत्री एक स्टेटमेंट काडटा 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा, तो जायना आमी ताची कातरबाजी करतात। आतां सगळ्यांक घाल बरोबर नेटान आनी एक टायम फिक्स कर आनी उलय आनी एक शेड्यूल फायनलायज कर। तुजे सुदीन ढवळीकरान तुजी फकाणां केल्ली ऑगस्टान केलें जाल्यार आपूण पब्लीक सत्कार करता म्हणून हांव परतो परतो याद करता, कित्याक तो आतां त्या सायडीन आहा। स्पीकर सर, हावजान जेन्ना मायनिंग कोणें बंद केलें, म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर जे आदले आमचे मुखेलमंत्री आशिल्ले तेणें ओपनली सांगलें की आपूण मायनिंग बंद केलें। आतां 10 वर्सां जालीं, 10-11 वर्सां जालीं स्पीकर सर। सगळ्याक एक आशा आहा, लोकांक एक आशा आहा की हें मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणून। आतां स्पीकर सर केन्ना जातलें? आमकां जोड जोड आतां 1 वर्स 7 म्हयने जाले। मुखेलमंत्री सांगत आहा भिवपाक गरज ना, मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणून। आज म्हाका दिसता ही हॅज टू ऑल्सो कम क्लीन ऑन हाव एंड वेन एंड वाय वील मायनिंग स्टार्ट स्पीकर सर। बिकॉज स्पीकर सर जे 800 crore जे GST डेफिसीट आहा, ही हॅज सेड दॅट ही वूड मेक इट बाय द मायनिंग जे इन्कम येतलो 1156 crores। आज जोड जोड 4 म्हयने जाले स्पीकर सर हुंय, आनी केन्ना हे मायनिंग स्टार्ट जातले? मायनिंग सुरवात जातले म्हणून आमी 3 वर्सां जाली आयकता। स्पीकर सर, आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग टू द चीफ मिनिस्टर, ही हॅज डन ऑल हीज एफर्ट्स। पूण जे वेगवेगळे स्टेजीचेर जे ताका ब्रेक पडटा, इवन EC क्लियरन्स, वेदर चीफ मिनिस्टर वील यूज हीज गूड ऑफिस टू इमिडिएटली क्लियर दॅट, कित्याक EC ना जाल्यार सुरवात जावची ना। What good office? There is no good office there. गुड ऑफिस म्हणजे ही हॅज टू सी फायनली मायनिंग सुरवात जातले जाल्यार ते सगळे जे आतां आमचे गोंयकार जे अनएम्प्लॉयड जाल्ले आहा, एम्प्लॉयड आसले ते अनएम्प्लॉयड जाल्या, तांकां जो तर कामाक लायतले जाल्यार मायनिंग सुरवात जावपाक जाय विथ बाकीट। ती सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा। ट्रान्सफरा क्लॉज काडपाले भितरले नॉट ओन्ली द मेजर मिनरल्स बट मायनर मिनरल्सा खातीर सुद्दां प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला। ज्यो बाकीच्यो सगळ्यो बसाल्ट आसतली, कॉरी आसतल्यो, हेज्या सगळ्या खातीर तांकां EC दिवन पयले फावटी जवळपास आमी 30 म्हणजे 60 काय कितें तरी बसाल्ट आनी बाकीच्या सगळ्या खातीर परमिशन दिल्या। आमी EC दिवपाचो प्रोसेस जो विदीन द स्टेट आसा तो फास्ट ट्रॅक करून सुरवात केला। फक्त तांणी जे एकूच विशय सांगलो, सँड मायनिंग कोर्टाक आसल्या कारणान ते आमकां लिगलायज अजून करूंक मेळूंक ना। ज्या प्रोसेसान आमचो NIO कडेन सुरवात आसा तो एकदा प्रोसेस कंप्लीट जालो काय सँड मायनिंगाचोय प्रोसेस इन फ्युचर आमी कंप्लीट करतले। स्पीकर सर, आमकां तांकां मायन लीज जेंच्यांनी घेतला तांकां EC मेळोवन दिवपा खातीर जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन जे तांकां कितें सपोर्ट करपा जाय तोय करून जाता तितके बेगीन आमी स्पीकर सर कंप्लीट करता। उरले स्पीकर सर, आमी डंप पॉलिसी जी आसा ती हांवें सांगला त्या प्रमाणे ह्या म्हयन्या भितर ऑगस्ट म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी क्लियर जातली।